Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. तो विथ प्रायर परमिशन आमी SSCची एग्जाम जी आसा ही 21 तारखेच्यान सुरू जाता आणि 12वीचे जे 3 पेपर उरल्या हे 20 तारखेच्यान सुरू जाता विथ प्रायर परमिशन फ्रॉम द MHA आमी परमिशन घेवन तांकां परमीट केला की 21 मेच्यान ही 10वीची एग्जाम आणि 20 तारखेच्यान 12वीची एग्जाम जी 3 पेपर उरल्या ते घेवपाक सरकारान परमिशन दिल्लें आसा. येल्ल्याची प्रत्येकाची टेस्ट जी आसा ही टेस्ट केली वता आणि ती टेस्ट केल्या उपरांतूच ताका ताज्या होम क्वॉरंटायना खातीर 14 दीस धाडलो वता. पण आमी अजूनय बी म्हणजे 17 तारखेपर्यंत लॉकडावन जो आसा हो लॉकडावन त्याच पद्दतीत आमी मेनटेन करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. आमी ग्रीन झोन आहा हो जर मेनटेन करतले जाल्यार आमकां लॉकडावन त्या पद्दतीचें पालन करप किंवा भायरसून येयल्ल्या एखादो मनीस भायर म्हणजे गोंयकार जरी आसत जाल्यार त्यांनी लॉकडावन पाळप गरजेचें आसा. एट प्रेझेंट 10 लाख स्क्वेअर मिटर लँड ही IIT गोवा खातीर गुळेले ग्रामपंचायत क्षेत्रांतली आज आमी हँड ओवर केले.